हाडटा मरे हांव अरे बायकोय चोरी आली आणि फोनही चोरी आला. कशी रे? कोण तरी चोरी आणि धावलं मरे घेऊन सगळे. शे हेंका कितें सांगा म्हाका पयलीं चल्लो म्हणून शे हेंका सांगलें आनीक मारता म्हाका. पाटा वतालो चोर चोर भोंवताय रातचे एक काजू ना एक नाल नाही किती करपाक कळना म्हाका. आयस पो वचून पळोवया. मिसिंग मुगे फोटो हांव मिसिंग कितें जालें तर ताका? 2 वीक जाले घरा येवना काय खबर ना कितें हुया काय पुलीस स्टेशनार कंप्लेन केली पुलीस काय हेल्प केली. जॉईन मास्क घाल रे मास्क घाल रे. अरे ऐक रे आता काय काय सांगतो सोनिया पयली पळय आं तूं म्हाका वडकोन नको सारको तुका सांगता हांव. कोरोनानी व्हायरस येयला फालतूसो ताका जाल्यार पुरो. हय जाल्यार पुरो तेका. बायकांनी केन्ना मेळपाची जाता. हॅलो बॉस. झालं मरे माझ्या मरे हॅपी मरे दिवाळी रावलो हे घर कोणाचे? सर आम्ही हे घर रेंटाक दिलं आमची प्रोजेक्ट वर्क करता. जाल्यार मर्डर कसो आनी केन्ना जालो? सारकें खबर ना. आमी उठले आनी रुमान गेले. जाल्यार काल राती कोणा कडेन झगडी वो कोणाचो फोन वो कितें प्रॉब्लेम आसले ताका? तशें कांय नासलें पूण काल रातचो तो कोण दिसलो काय दिसलो म्हणटालो तो. तो सारको भियेन आशिल्लो. ओके आमची पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन चालू असते आनी तुमी 4 जाणांनी खूब वचपाची गरज ना. तुमी हांगाच रावतले कित्याक आमची पुलिसाची नजर तुमचे 4 जाणांचेर आसतली आनी तुमकां आपयता तेन्ना पुलीस स्टेशनार तुमकां येवचें पडटलें. ओके आमी एक काम करूया हांव जॉयनाक कळलो हय बरें जालें. तो आमचो हेल्प करता. ओके अरे वयता रे बा चल वयता वय जाल न्हू काम तिकला वयता आनी तो रे जोगा पू आधी कोण तरी बंद दिसता तर मेवगाव हॉस्पिटलान गेला. हा वय तेका आनी बाय जायना असो तेका मागीर सांग हांव गेलो म्हूण कळ्ळें न्हू. चल बरें चल बरें. आनी कितें हेल्प बीन जाय जाल्यार मागीर कॉल मार. तुका कितें हेल्प जालें म्हाका कॉल कर. चल बरें.
I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas watching the blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. अरे बॉयज Are you with I'm me? back. Are you with me? गुड गुड. कसं चलता काम बरो जालें मरे तुका पळोवन आतां तुझे काम झालं झाले अरे तो हो रे फ्रँकी दिश्टी पडना मरे म्हाका हुंया रे सांगपाचें तेका कितें जालें तें सांगे रे कोरोना बीन जालें कितें रे तेका कोरोना जावना ताका अरे सांग तरी कितें जालें तुमकां टेन्शना येशें तेक सांगल्यार बरं सांग आयक म्हणून When you're alone, life can be a little rough. It makes you feel like you're 3 foot tall. When it's just you, well, times can be tough. When there's no one there to catch or fall. 3 foot tall. अरे हो गिरा आहे रे बॉल काढून बाहेर चालव पहिली तोकली गिरायला लागल्या रिझल्ट येईल ना किती पास हे बॉल जायला लाव दिता थँक्यू तुका तुवें म्हाका पास केलो थँक्यू तुका थँक्यू कितले पडले आसता कॉल करूंक पडटा हॅलो किती पयले रे रिझल्ट किती हा थँक्यू बरें मामा मामा हॅलो 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 जावेन अरे राव रे मागीर कॉल कर राव अरे अरे आयक आयक अरे सोड रे ते आमगे रिझल्ट येला रिझल्ट येयलो ऑर्यानी सांग रे केन्ना आयज येयलो रिझल्ट आणि रिझल्ट हांव पास जालो अरे सांग आनी आयज येयला रिझल्ट आयज येला अरे काम कर मरे चेक कर मरे मातसो मुगेलो चोय रे मुगे मातसो चोय ना रिझल्ट प्लीज प्लीज आनी राव हांव तुगे पळयता हांव तुगे फेल जाल्यार मरे एक मिस कॉल मार पास जाल्यार कॉल कर बरें बरें अरे मिस कॉल हांवें सगळी कॉपी मारलेली पास जाल्या पूण आतां तुका नेटूय मेळना मागीर कॉल येयलो पास बीन जालें कितें पास यस पास टेप किती असतो थँक्यू जे जे देता देता आणि ते चल एक टेन्शन झालं न्ही बरें फुडें बरें शिकाय सगळीं बरें बरें थँक्यू
या मरे शिक्या नेशी हांव स्कॉलर ना टॉप क्लास डिफरंटली आता तुम्ही खंयची कॉलेजां वचपाचें सगल्याने चिंतलं ना अजुनी पूण हां. एकूय कॉलेजी वयतले बरीचशी कॉलेजां वसाय सगळी बारबर हाय म्हणटकूच एकामेकाक सांबाळाय कित्याक पयस म्हटल्यार पयस म्हणल्यार सगळी लोकूय ते sure. सांबाळाय Young money, young money, young money. Love in 1,000 different flavors. As usual, we are going to continue with our class. Like example, we had studied last class about various same thing we are going to continue. So as a revise of the things we have studied about medicinal plants. Now what I want you all to do is do a small project on this medicinal plants. Okay? Before that, let me take your attendance. Roll number 2. Present sir. 3. Yes sir. 4. Yes sir. Roll number 5. Present sir. 6. Yes sir. Roll number 7. Roll number 7. What's wrong with this roll number 7? Roll number 8. 9. Okay everyone, so now it's time to give you all a project, and the project is going to be based on the medicinal plants. Okay, we already studied about medicinal plants. So in order to form the groups for the project, what I've done is that I made lots over here, which you all are supposed to pick up. Fine? Is that clear? Okay, so I request you all to come one by one, pick up the lots. We will start from here. Lot A, please stand up. Everyone, the ones that got lot A. Okay, let me just note it down. Fine. Okay, we 4 of you all. Next, sit down please. Next, the ones with lot B. Okay, this is the group which has got, I think so, 5 members in a team. Okay, fine. Okay, fine. Sit down. Group C. 2 girls and 2 boys.
Okay, sit down. And group B. That means the latest activity. Nice. Okay. Lots are located. You all know your groups. You all know your group members. Now what I need to do is do the project which I'm going to tell you about. Okay, it's based on the medicinal class. तुम्ही किती प्लॅन केलं पण आम्ही शूटिंग राहतो आणि आता आम्ही रेंटा बीन पण डायरेक्ट ड्रॉप आवडटले एक सेमिस्टर म्हणटा आता हॉस्टेल बीन लागले पळय पळय तिकडे तो वयता थिंग सांगल्यार रोखडो बरें